ओके. लॉकडावनाचो फटको म्हळ्यार पळय आतां पयलीं जुलय ते जून जुलयच्यान नोव्हेंबर पर्यंत ऑफ सिजन ह्या फुला खातीर आनी नोव्हेंबरच्यान जे पळय आतां सिजन स्टार्ट जावपा आसलो आनी सिजनाचेर जे हे फूल भायर वचपा आसले बॉम्बे मार्केट आमचें फूल दादर मार्केट बेंगलोर आनी पुण्या वयता पुण्या गुल टेकडी मार्केटान त्या गोंयांक तितलो हें ना आसा मार्केट पूण भायर ज्या टायमार सिजन स्टार्ट जावपा हो लॉकडावन जालो आनीक हेचो आमकां कमीत कमी आतां 2-2.5 लाखाचें फूल पडोन आसा ते कांयच उपेग ना कितें करप पण ते समजना आमकां आतां 2 ते 2.5 लाखाचो माल आसा. 2 ते 2.5 लाखाचे फूल आसा फक्त हे 1 म्हयन्याचे 1-1.5 म्हयन्याचे म्हणजे कशें आहा नोव्हेंबर नंतर प्रोडक्शन स्टार्ट जाता हेजें कित्याक हांगा बी पावसाळें वातावरण उरता न्ही नोव्हेंबर पर्यंत तेजे नंतर फुलाचे सिजन ते 2 ते 2.5 लाख तुमी आतां फुल्यां कितें करपाक चिंतलां? आतां ताका कांय पर्याय ना सद्या तरी कितें करप म्हणजे लॉकडावन हे करपाची सरकारा बरोबर आमची जबाबदारी आसलेली न्ही आमी तितले कित्याक देशाचें हे म्हत्वाचें ते हीत म्हत्वाचें कारण तितून आमी आतां आमकां सरकारान कितें तरी हातभार लावचो कारण पयलीं बी आमी जो लोन आसलो लोन सरकारान ती सबसिडी दिवपाकय डिले जाली त्यामुळे लोन इंट्रस्ट वाडलो आसा कशें करून तरी एक टिकोवन दवरला आमी आनी आतां हो प्रॉब्लेम जाला कितें तरी सरकारान अशें कितले शेतकारां जे सफर जाल्या लॉकडावना भितर? आमी पळय कमीत कमी पयलीं एक खूब पयलींच ऑर्कीडवाले खूब जाण आसले पण तितूंतल्यान 5-6-7 जाण आसात 6-7 जाणांचेच प्रोडक्शन कमीत कमी म्हाका दिसता 10 लाखा वयर फूल आसा 6-7 जाण प्रोडक्शन सद्या काणकोणचे काणकोणचे म्हणजे एक 10 लाख म्हळ्यार शेतकाऱ्याक तरी खूब ते कारण आमकां डे बाय डे ताका फर्टिलायझर दिवपा जाय पेस्टिसायड आसा फंगिसायड आसा इन्सेक्टिसायड आसा हितूंतल्यान आमी सारवार करून हे फूल लेबर बीन आहा आनी लेबर तर कमीत कमी मिनिमम 3 लोक हितून काम करता 3 जाण दिसाक. सरकारान ज्या भशेन पळय शेतकारां सांबाळून भाजी खंय तरी हाडून तांकां प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा अशें तुमकां दिवपा मेळना आशिल्लें तुका? हय पयलीं आमची मागणी आसलें की हे फूल जे ऑर्चीड म्हणटा ते गोंयांत फुल्ला ते फूल सरकारान हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान घेवन ते खंय तरी सप्लाय करचे अशी आमची मागणी आसली जर आतां भाजी कशी घेता हॉर्टिकल्चर तशें आमचें फूल जर पयलींच्यान घेतलें न्ही जाल्यार आमचेर तितलो व्हडलो बर्डन येनासलो कारण हांगच्यान ट्रान्सपोर्टेशन बेंगलोर किंवा दादर मार्केटां वचप म्हणजे थंय कशी रेट आसा त्या प्रमाण रेट मेळप हे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान जर फुडाकार घेतलो जाल्यार आज इतलें सफर जायनासलें. सो कितें म्हणटा तुमी आतां एक्झॅक्टली कितें सोल्युशन कितें आहा हितूंतल्यान म्हणटा तुमी? सोल्युशन म्हणजे पळय लॉकडावन हे काळा जे हे पयलीं लॉकडावन सामकी गरज आसली कारण आमी आमचे स्वताची स्वार्थ चिंतून हें करपाना हे देशाचे जसो हो दुयेंस आसा जसो आपले घर गांव आनी देश वाचोवपा खातीर हे लॉकडावन सामकें अत्यंत गरजेचें आसलें आनी जे सरकारान लॉकडावनाचो जो स्टेप घेतला तो खरो ताका म्हाजो हें आसा समर्थन आसा पूण तितून कितें तरी आमकां मातसो एक फुलां पाकळी अशें करून आमकां कितें तरी मदत सरकारान चिंतून मदत करची कारण आमी एक लास्ट फार्मरच न्ही हे थोडे जाण कडधान्य पिकयता शेत पिकयता आमी फूल शेती केला अशें हायटेक हे. पूण ही फुलां आतां कितें करताले तुमी? ते कितें करपाचें आमकां कांय समजना म्हणजे 6-7 फार्मर आसा आमी काणकोणचे तरी आमकां 7 फार्मरा वतीन हांव मागता की सरकारान कितें तरी सादारण तरी हेजो सारे हे ते पळय जाल्यार कितें तरी हेल्प करची. अभी कितना लोग काम करता है इधर? 3 लोग काम करता है सर. 3 लोग अभी क्या क्या काम करता है तुम इधर? खाद देने का, फंगिसाइड देने का, इंसेक्टिसाइड देने का, सर वो पत्ता पकता है वो निकालने का, घास का निकालने का, वो डेली काम सर चालू रहता है. डेली चालू रहता है. जी. अभी तुम्हारा खाने पीने का कैसा चल रहा है? मेरा वो पत्रम देता है सर, वो फूल आए ना आए, काम रहे ना रहे, वो देता है. तुमको पगार चालू रहता है? पगार चालू रहता है तीनों लोग को. अभी तुमको क्या लगता है फूल क्या करने का अभी क्या करेंगे सर, अभी लॉकडाउन में ऐसा चल रहा है, कहीं भी मार्केट ओपन नहीं है, ऐसा है खराब हो रहा है, सूख रहा है. सूख के खराब हो रहा है. जी.